नमस्कार युवकार दोनपराच्या खबरांत साहिल नार्लुकराचे युवकार खबरो विस्तारान। गोय विधानसभेच्या सभापती पदा खातीर आमदार गणेश गांवकाराचें नाव फायनल जालां। गणेशान मंगळारा अर्ज भरला। 25 सप्टेंबराक सभापतीची वेंचणूक जातली। विरोधकांचे वटेन आमदार एल्टन डिकोस्टान अर्ज भरला म्हूण म्हायती मेळटा। आदलो सभापती तबडकारान सभापती पदाचो राजीनामो दिल्या उपरांत पद रितें आशिल्लें। अपोजिशन आसतलें तुमच्या कडेन आज तुमी नॉमिनेशन फायल केलें स्पीकर ऑलरेडी त्यांचे कॅन्डिडेटाचें नॉमिनेशन आसा फायल केलें। म्हणजे प्रयत्न आसतले तांकां कन्विन्स करपाचे, रिक्वेस्ट करपाचे की जो पोस्ट पळय नॉमिनेशन मी फायल सगळें केलें, पूण सगळ्यांनी सपोर्ट करून करचो अशें म्हजें मत आसा। मागीर आजचो लोकांक बरें पडटलें। थँक्यू सर। मागीर खात्री आसा की आमी परत एकदां आमचे मेजॉरिटी आमचे आमदार बाब गणेश गांवकर हे सभापती जातले। परवा इलेक्शन्स आसा, आमी नॉमिनेशन फायल करपा खातीरच आज आयिल्ले। आमी पुराय आमचे अलायन्स पार्टनर अलॉंग विथ द इंडिपेंडन्स आमी युनायटेड आसल्या कारणान नवीन स्पिकराचे इलेक्शन्स हे परवा जाल्या उपरांतूच तांचे अभिनंदन करता। सांखळे मार्केटात 2 दुकानांक उजो कपड्याचे आणि ग्रोसरी स्टोर लासून काबार। लाखांनी रुपयाचे लुकसाण जाला म्हणून माहिती मेळटा। मजगती उज्याचे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो आसूं म्हणून अदमास। मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घडणूक थळार पावलो। लुकसाण भरपाई दिवंक यत्न करता म्हणून मुख्यमंत्र्याचें उतर। तेन्ना सांखळे मार्केटांतले आमचे काणेकाराचे शॉपाक वाटून उजो लागलो तो पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो। तेन्ना शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला। मेजर लॉस अप्रॉक्सिमेटली 30-40 लाख रुपयाचें सगळें सामान आनी बाकी सगळें जळून गेलां। हांवें येवन आमचो तलाटी आनी बाकीचो मामलेदार येवन सर्वे करतलो। मेजर रिलीफ ताका कितें दिवपाक मेळटा पयलीं सरकाराच्या वतींतल्यान ताका दितले। तेन्ना एक्चुली जे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्या खातीर शॉर्ट सर्किट जावपाक जायना म्हणून ऑलमोस्ट एटलिस्ट मार्केटांनी मेजर प्लेसींचेर आसपाची गरज आसा। आमी इन्स्ट्रक्शन टायम टू टायम दीत आसता, बट प्रिलिमिनरी पळयल्या उपरांत ड्यू टू शॉर्ट सर्किट उजो लागला अशें दिसून येता। रुटीन परत एकदां म्हणजे कशें हे मार्केट तसो बांदून 15 वर्सां सुमार जाली। ओके, सो दॅट टायम टू टायम एक्चुली म्युन्सिपालिटी आनी जे दुकानकार आसता पळय सगळ्यांनीच प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय। म्युन्सिपालिटी केअर घेतलीच। आमकां ह्या वेपाऱ्यांनी मातशें सहकार्य करचें। थोड्यो गोश्टी जावपाच्यो आसा, हांगा मार्केटूय बरें सारकें जावपाचें आसा। आमी प्रयत्न आमचो आसाच आसा आनी ह्या 2-3 म्हयन्यांनी रुटीनचें काम सुरू केल्लें वयतलें। एक धांक सुमार म्हाज्या चेड्याक पांगम म्हणून आसा हांगासर, तेणें फोन केलो की रुपेश काणेकार दुकानांतसून धुंवर येता म्हणून, जळटा म्हणून। म्हाजो चेडो उठलो, म्हाका उठयलो आनी आमी दोगूय, म्हाजो चेडो पयलीं येयलो, मागीर हांव येयलो। हांगा येवन पळयता जाल्यार सबंद शटर तांबडो जाल्लो आसलो। म्हणटा हांव ताका रुपेशाक फोन केलो, म्हाज्या चेड्यान। रुपेश येयलो, सगळें उगडलें। उगडून पळयता जाल्यार उजो भायर सरलो आनी जो पेट घेतलो उज्यान तो कसोच कंट्रोल जायना। आमच्या कडेन जितलें उदक आसलें घसर नुस्तेवाल्याचें आनी मार्केटाचें तें आमी यूज केलें। पयलीं म्हणजे आमचे कडेन हांगासर सेफ्टी कांय ना, उदक नळ ना, कांय ना। ताका लागून तो उजो वाडत गेलो आनी फायर ब्रिगेडीक फोन केले तर 10-15 मिनटां 20-25 मिनटां गेली। 20 मिनटां सबंद दुकान ते जवळें। शॉपकार जेव्हा हांगा पावले तेंच्यांनी काही शॉपकारांनी प्रयत्न केले की ग्रोसरी शॉपातले जे ओनर आहा ते शॉप ओपन करतात तांकां सुद्दां हातीक बांदले आनी ह्या हेतूसून फुडें ते वांटोवपाचो प्रयत्न करताले। ह्याच हेतूसून जे बिचोलीचे आमचे अग्निशमक दल आहा तेंच्यांनी हांगा मुख्य भुमिका सुद्दां निभोवपाचो प्रयत्न केलो की जितके जाता तितके हो शॉपाचेर उजो लागलेलो तो शॉपाचो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो। ही स्टुडंटा खातीर सरकारान IIT कित्याक जाय ते स्पश्ट करचे। पर्रीकाराच्या मोगान सरकार हाडूंक सोदता जाल्यार पर्रीकाराक खूब कितें जाय दिसतालें। कोळसो नाका आशिल्लो सरकाराचो हाडूंक यत्न। आमदार विजयाचो आरोप। सरकार लोकांच्या पोटा आड येता। विजय कोडार गांवांत पळोवणी करून गेल्ले कडेन सरकाराचेर फार काडलो। IIT येवन कितें गोंयाक फायदो जातलो हें सरकारान कन्विन्स करपाक जाय। चवथो गांव हो, हाजे पयलीं 3 गांवांनी ओपोज केले। गांवाच्यो जमनी ज्यो गोंयच्यो जमनी आहा स्थानीक मनशाच्यो मूळ गोंयकाराच्यो ह्यो जमनी खावपाक फक्त हो पक्ष फुडें सरता हें क्लियर धरूंक जाय आनी BJPच्या आमदाराक उडोवंक जाय। तो कोणूय आसूं, आमदार असो लिपून भितर रावंक शकना। BJPच्या आमदारांक फुडले खेपे उडोवपाक फुडें सरूंकूच जाय। तुमी म्हणटाले हांव राजकारण करपाक येता, हांव राजकारणीच। सो हिडन हँड काय ना, गांवचे ओन हँड्स आहात हांगा। आनी नॅशनल इंट्रस्ट कितें? वॉट इज द नॅशनल इंट्रस्ट? मेळावले नॅशनल इंट्रस्ट नाशिल्लो?
कोटाले मळकर्णे नॅशनल इंटरेस्ट नाशिल्लो, लोलया काणकोण नॅशनल इंटरेस्ट नाशिल्लो. सो नॅशनल इंटरेस्ट फक्त कोणारूच कसो आयलो. मनोहर पर्रीकार IIT नाशिल्लो आनी मनोहर पर्रीकाराक दिसतालें बरें आहा कित्याक तो IIT आशिल्लो म्हणून. आतां तो काय ना न्ही. आनी मनोहर पर्रीकाराक खूब गोश्टी दिसताल्यो त्यो हे सरकाराक दिसना, उलटें दिसता. तो म्हणटालो कोळसो नाका, तो म्हणटालो डबल ट्रॅकिंग नाका, हांकां डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणटा आनी हे म्हणटा कोळसो जाय, खाया आनी मरा म्हणून गोंयकार. सो अशें पर्रीकाराच्या मोगान IIT जर हाडटा जाल्यार पर्रीकार गेलो. आतां IIT हाडपाची गरज ना अशें कोणें फोर्स करना. IITन खंय गोंयकार आहा रे, सोदचो पडटा तें हें घेवन मायक्रोस्कोपान. आमी पयर हें काडलां मरे, जॉब लिस्ट काडलां. मुखेलमंत्र्याचो भावजी आहा पळय ताका पसून सांग विचार तूं, तो म्हणटलो कांय फायदो जालो ना म्हणून. कोण ना थंय गोंयकार, खंय NIT कोण आहा. सो प्रोजेक्ट खंयचोय हाडटा तातूंत स्थानीक मनशाक जर फायदो ना जाल्यार त्या मनशान कित्याक अलाव करप तो प्रोजेक्ट. PPPचेर जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, सांतिनीत सरकारी क्वार्टर्स, प्रशासन स्तंभ आणि वास्को बस स्टँड NBCC बांदतले. सरकारी बिल्डिंगेच्या छप्पराचे काम 15 वर्सां जाल्ल्यो सरकारी गाडयो स्क्रॅप करूंक कॅबिनेटाचो बावटो. प्रशासन स्तंभ, युनिटी मॉल लोकांच्या खंय बऱ्याक, ताका विरोध नाका. CM स्वयंरोजगार स्किमींतल्या सुदारणा मुख्यमंत्री उलयलो. सोमारा मंत्रिमंडळ बसका जाली. PPP तत्वाचेर जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, सांतिनीत सरकारी क्वार्टर्स आणि गॅरेज, प्रशासन स्तंभ, वास्को बस स्टँड NBCC वतीन बांदतले म्हणून मुख्यमंत्र्याची माहिती. सायनिंग ऑफ MOU बिटवीन द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन अँड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड अँड रिडेव्हलपमेंट ऑफ द 7 प्रोजेक्ट of the state of Goa on a PPP basis. हे ऑल टुगेदर 7 प्रोजेक्ट हे आमी NBCCच्या वतीन घेता आणि हे पुराय जे आसा पळय न्ही PPP बेसिसचेर हे प्रोजेक्ट करता. हे फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर, कारण तेंच्यांनी ऑलमोस्ट बेजीक वर्क हाजो कंप्लीट केला. टेंडरींग प्रोसेस विदीन सुद्धा सुरू केल्लो आसा. फुडल्या 15 दिसाच्या भितर फाउंडेशन स्टोन काही प्रोजेक्टाचे लागतले. प्रशासन स्तंभ, युनिटी मॉल लोकांच्या हिताचो विरोध नाका, मुख्यमंत्री उलयलो. विरोध करता तांकां म्हजें सांगणें आसा की तेंच्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट पळोवचो. थंय जेन्ना प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल येतलो थंयसर जे मोर दॅन 1000 एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जातले पळय न्ही त्या थंयसल्याच लोकल लोकांक मेळटले. सरकारी बिल्डिंगांच्या छप्पराचे काम करपाक कॅबिनेटाची मान्यताय. आसतना पावसा पयलीं सगळ्यो वेरियस गव्हर्मेंट बिल्डिंग्साची रूफ जी पिड्ड्यार जाल्ली ही सगळी रूफ जी आसा ही नवीन करपा खातीर ऑलरेडी घेतल्या. नवीन PWD मिनिस्टर फॉलोअपूय करता तो. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्या सगळ्यो सरकारी गाडयो स्क्रॅप करपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम जी आसा ती अवेल करपा खातीर 15 वर्सां वयर जाल्ल्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो व्हेहिकल जी RVSFच्या अंडर गोंयान एस्टाब्लीश केला ताका ह्यो व्हेहिकल दिवपाचें डिसिजन गव्हर्मेंटाचें. मजगतीं मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजणेच्या दुरुस्त्यांक मान्यताय दिल्या. जी EDCच्या अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना आशिल्ली ही आमी चेंजीस करून ती नवीन तितूर काही नोडल एजन्सी द डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स, ताच्या उपरांत इम्प्लिमेंटींग एजन्सीज EDC आनी ट्रेनिंग पार्टनर इज एन एंटरप्रिन्युअर्स डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ADII. भुरग्यांच्या मदीं नवीन एंटरप्रिनरशीप क्रिएट जावपा खातीर ही स्कीम थोडीशी बदलल्या. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी स्वप्नील तारी. गोंय क्रायम डिटेक्शनात पयलें डिटेक्शन 92% वयर सगळ्या गुन्यांवांची पाळामुळां सोदून दोशींक अटक करतले. खर ख्यास्त जातली. रामाचेर हल्लो करतल्यांक खर ख्यास्त जातली. कोणाकूच सोडचे ना. गँगूय सुटची ना. मुख्यमंत्र्याचे उतर तेवटेन मुखेल आरोपी जेनिटोक 2 दिसांचो रिमांड. पुलीस आदली दुश्मन काय म्हणटा कसली ताचेर सगळ्यांची नजर. ताची डिटेल इन्क्वायरी सुरू आसा. जितक्या जाणांक अरेस्ट करपाक जाय म्हाका दिसता आमच्या पुलिसान मॅक्झिमम ह्या केसींत अरेस्ट केल्या. त्या खातीर निश्चितच म्हाका खात्री आसा की अशा परत रिपीट करता अशा पद्दतीची गुंडगिरी ही गोंयांत खपोवन घेवचे ना. म्हणून अजूनय सपोज म्हणजे म्हाका दिसता पुलीस हेजो डिटेलान आनी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करता. स्ट्रिक्टली आनी कडक जितकी शिक्षा जावपाक जाय पयली तितकी जातली हाजी म्हाका खात्री आसा. मैंने बताया कि क्राइम डिटेक्शन में 100% हमारा रेट सबसे आगे रहा है. मोर देन इट इज एन 92% मोर देन डेथ. इसीलिए जो क्राइम अभी तक हुआ है इसके बारे में सबके लिए बिहाइंड द बार डालना
होम डिपार्टमेंट का और पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। इसीलिए जो इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट्स में मुझे लगता है कि मोर देन 7 to 8 पीपल्स आर बिहाइंड द बार। प्रिवेंटिव अरेस्ट के अंतर्गत और 10-12 लोगों को और ज़्यादा अरेस्ट किया। पहली बार इस तरह के केस में 23 लोगों को अरेस्ट करने वाली सबसे इन दिनों वाली, दिस इज एन मेजर केस। इस तरह का आई विल नॉट टॉलरेट, मेरा होम डिपार्टमेंट कभी भी टॉलरेट इस तरह के केसेस में नहीं करेंगे। विल गो टू द रूट ऑफ द कॉज ऑफ दिस इन्सिडेंट। पणजी पोलिसांनी राती हिस्ट्री शीटर जेनिटो कार्दोजो सयत 8 जाणांक अटक केल्ली। JMFC कोर्टान मुखेल आरोपी जेनिटोक 2 दिसांचो रिमांड दिला। गुन्यांवकारी घडणुकांचेर एक्शन जाता खरी, मात जाय तशी फास्ट एक्शन जायना म्हूण आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमा उलयलो। पण ते कितें आसता, लॉ एंड ऑर्डर पळय आहा ती चलता, पूण आतां चलयतल्या कडेन ते स्लो करता जाल्यार तुज्यान कितें करपाक जाता? कांय जाण इमिडिएटली धरून तांकां बनवपाक जाय हांवें सांगलें मरे तें, पूण स्लो जाल्यार हांव कितें करपाचें? हांवें पयलो स्टेटमेंट दिला मरे, ताका धोलो वचूंक जायना, ताका लोकांक मत बनवपाक जाय मरे तांकां। नाही हाल्या म्हाका आज तुका हाल्या म्हाका मरे डेंजर तें शूड बी एक्ट, आनी एक्ट जावन तांकां बोंडावपाक जाय, नाजाल्यार हें कंटिन्यू आसतलें। पयलेच खेपे गोंय पुलिसांनी जेनिटोचेर हात घाला। गोंय पुलिसांचेर विश्वास दवरून आनीक थोडो दीस वाट पळोवया म्हूण आप फुडारी अमित पालेकार उलयलो। Arrested accused are before the police. Investigation is on. As far as I know, remand दिल्लो आसा। रिमांडाच्या टायमार पुलिसांक पुरेपूर हक्क आसा इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो। Let us put that little faith in Goa police because पयले फावटी जेनिटोचेर तांणी हात घाला, आमकां दिसून आशिल्लें की ते लिपतले आनी पळटले काय म्हणून घाला आनी ताका अरेस्ट केला तांणी। So let us see what is further coming out of this investigation and ताका मागीर आमी पळोवया। मजगती मडगांवां नागरिकांनी रामा काणकोणकाराच्या सपोर्टांत मेणवात रॅली काढली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि इज ऑफ लिव्हिंग ह्यो 2 गजाली आमकां सुदारीत GST पळोवंक मेळटल्यो। निश्चितूय हॅपीनेस इंडेक्स वाडटलो। GST उरपाक प्रधानमंत्री मोदीन नवरात्रेचें गिफ्ट देशांतल्या लोकांक दिला। GST कपातीचेर मुख्यमंत्री उलयलो। 12 आणि 28% स्लॅब रद्द करून मोदी सरकारान GST फास्ट जाहीर केला। नेक्स्ट रेजीम GST 2.0 हे आयच्यान सुरवात जाता। मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव परत एकदां गोंयकारांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता। GST कावन्सील चेअरपर्सन आणि फायनान्स मिनिस्टर मॅडम निर्मला सीतारामन हांचेय बी गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता। सगळ्या बिझनेसमॅन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, शॉप ओनर्स ह्या सगळ्या जाणांक माझी विनंती आसा की तांच्यांनी आयच्यान खूब मोठ्या प्रमाणात जो फायदो म्हणजे GSTचो फायदो जो आसा हो सामान्य लोकांक तेंच्यांनी पास ऑन करचो, जेणे करून आमी म्हणटा 4 स्लॅब आशिल्ले एडिजान 2 स्लॅब जाले, 5 आणि 18। इज ऑफ डुईंग द बिझनेस आणि इज ऑफ लिव्हिंग ह्यो दोनूय गजाली ह्या नेक्स्ट GST रिफॉर्मान आमकां पळोवपाक मेळटा। डेफिनेटली हॅपीनेस इंडेक्स गोंयकारांचो हो वाडलेलो आमकां दिसतलो। GST म्हणून आसा ते सगळे सवाय, गोल्ड सगळे आयटम सवाय, कितें GSTचे सोदून काडून जाल्यार गाडयो सुद्दां सवाय जाल्या, गोल्ड बी सवाय जाला। गोल्ड GST गोल्डाचेर जर GST आसा जाल्यार गोल्डय सवाय जाता। पर्सेंट काडले न्ही, 28% म्हणटा GST केलो, 12% म्हणटा केलो, फक्त 5% आणि 18% इतल्याच 2 उरल्या। न्ही एक्चुली लोकांक भरपूर फायदो आसा, कित्याक एक्चुली GSTचो रेट देंवलेली आहा, पण मारुती आपले सायडींतल्यान सुद्दां प्रायस कमी केल्ले आहा गाडयेचो, सो कस्टमरांक GST बेनिफिटूय आहा प्लस रिडक्शन ऑफ प्रायस फ्रॉम मारुती। सो आतांचे पयले जाल्यार स्मॉल कार्स जो आमी म्हणटा आल्टो, एस्प्रेसो, वॅगनार, सेलेरियो, स्विफ्ट ह्यो गाडयो न्ही 2018 आशिल्ले पळय त्या प्रायजार आतां गाडयो मेळटा सेम प्रायस जो 2018 आशिल्लो। सो तेन्नाच्यान खुबश्यो गाडयोचो प्रायस वाडलेले आहा, सो आतां ते सगळे देंवलेले आहा। आनी ह्या म्हयन्यान तेंच्यांनी स्किमूय कांय चेंजीस करूंक ना, सेम इन्क्रीज स्किमूय दवरलेले आहा कस्टमराक। सो डेफिनेटली कस्टमराक बेनिफीट भरपूर आहा एक्चुली।
इनफॅक्ट आम्ही इवन प्री नवरात्री आम्ही खुबशे ऑलरेडी बुकींग घेतलेले आहा कस्टमराचे हेजे स्किमीक लागून. सो आता डेफिनेटली इट विल बिकम बेटर ओनली आय फील. थाप्यांत बडी मारून म्हाका आंगार उसळून घेवपाचे ना. गोविंद गावडे हो विशय म्हजे खातीर सोंपलो. ताचे विशीं म्हाका प्रश्न करूंक नाकात. मंत्री रमेश तवडकराचे पत्रकारांक जाप. फाटले 8 दीस आमदार गोविंद आनी तवडकराची मिडिया कडेन शाब्दीक जुगलबंदी जाल्ल्या. फाटले 8 दीस आमदार गोविंद आनी मंत्री तवडकरा मदलो शाब्दीक वाद सुरू आसा. शेणा थाप्यांत बडी मारून म्हाका आंगार उसळून घेवपाचे ना. गोविंद गावडे हो विशय म्हजे खातीर सोंपलो. मंत्री तवडकराचें विधान. अरे तो विषय सोंपलो. हांवें एक लक्षात दवरात, परत उफरून रावपाना. म्हाका परत खंयच्याच एक लक्षात दवरात, तुमी लक्षात दवरात. म्हाका परत जे आसा त्या शेणा थाप्याचेर खंयतरी एखादे आसतलो ताची बडी मारून जे आसा म्हाका चिकल आंगार घेवपाचो ना. सर तुम्ही एक सर सर हे कितपत तुमच्या समाजा खातीर योग्य आहे? तुम्ही दोघेय एकमेकाचे आरोप विषय हांवें म्हजे बाबतींत विशय सोंपयलो. हांव परत हांवें हाजे पयलें सगळो विशय सोंपयल्लो. परत विशय काडून जे आसा की आमकां बदनाम केलें वता, त्यामुळे हो विशय हांव म्हजे सोंपलेलो आसा. हांवें प्रेस कॉन्फरन्स जावना. हाजे नंतर हांव खंयचीच प्रकारची प्रेस कॉन्फरन्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोंय एकठांय चर्चा करून ओंकार हत्याक सुरक्षीत सुवातेर व्हरपाचो प्लान करता. मुख्यमंत्री उलयलो. तेवटेन सिंधुदुर्गाचो आमदार केसरकार म्हणटा ओंकारा सयत तिराळींतल्या सगळ्या हतयांक वंतरात धाडपाक यत्न. ते खंय शेतां भाटांची वाट लायतात. हेवटेन रानामंत्री विश्वजीत कर्नाटकाच्या रानामंत्र्याक मेळ्ळो. वंतरात धाडपा विशयी खंय कसलीच कोणाबरोबर चर्चा जावंक ना. ओंकार अजून पेडण्यात आमोशांच. फाटले 8 दीस पेडण्यां मोपा तोरशा वाठारांत धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्याक परत धांवडूंक यत्न जाल्ला. महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोंय एकठांय चर्चा करून ओंकार हत्याक सुरक्षीत जाग्यार व्हरूंक यत्न करता म्हूण मुख्यमंत्र्याची म्हायती. जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट मंत्री बी पयर कर्नाटकाच्या हाज्या कडेन उलयला. कॉर्डिनेशन बिटवीन महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोवा हे तिगांचे करून ओंकाराक जो आहा पयली हो व्यवस्थीत सेफ जाग्याचेर पावपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. कॉर्डिनेशन चालू आसा. जाता तितके बेगीन पावतलो. तेवटेन सिंधुदुर्गाचो आमदार दीपक केसरकार म्हणटा ओंकारा सयत तिराळींतल्या सगळ्या हतयांक वंतारात धाडपाक यत्न जाल्ला. त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की वंतारा जो प्रकल्प आहे त्याच्यामध्ये सर्व हत्ती, केवळ ओंकार नाही तर सर्वच हत्तींना तिथं पाठवण्यात येईल. ज्यावेळेला आमची मीटिंग होईल त्यावेळेला या गोष्टींवर मी भर देईन. आणि आता सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केलेलं आहे की चांगली काळजी ही प्राण्यांची त्या ठिकाणी घेतली जाते. तर त्याच्यामुळे हे हत्ती तिथे गेले तर त्यांची चांगली काळजी घेतली जाईल आणि शेतकऱ्यांचं आज जे नुकसान होईल ते पुढच्या काळामध्ये टळू शकेल. त्याच्यामुळे तो एक चांगला मार्ग उपलब्ध आहे आणि त्या मार्गाचा अवलंब व्हावा अशी माझी मागणी. तेवटेन 2 दिसा पयलीं रानामंत्री विश्वजीत राणे कर्नाटकाच्या रानामंत्र्याक मेळ्ळो. ओंकाराक सुरक्षीत जाग्यार व्हरपा विशीं चर्चा केल्या. ओंकार हत्ती अजून तामोशा पेडणे शेतकऱ्यांचे बरेच लुकसाण करता. लुकसाण भरपाई दिता म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उतर. आम्ही जाता तितके आमच्या कडल्यान कितें दिवप शकता ताका कॉम्पेन्सेशन दे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ग्रामसेवक आणि पंचायत सचिवांचे पोस्ट विलीन करून गोंय सरकाराची हायकोर्टाक कळवणी. विलीन केल्ले पोस्ट ग्राम सचिव वा पंचायत सचिव म्हूण आसतले. सरकाराच्या निर्णया उपरांत हायकोर्टान ते विशीं याचिकांत निकाल काडलो. 3 म्हयन्या भितर निर्णय लागू जातलो म्हणपाची शक्यताय एजीन उक्तायली. गोंय सरकारान ग्रामसेवक आणि पंचायत सचिवांच्या पोस्टांचे विलीनीकरण करतले म्हूण हायकोर्टाक कळयले. हाचेर ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान माहिती दिली. This was a petition regarding appointment of Gram Sevak instead of secretary in some panchayats. So this issue has been sorted out by the government. Government has decided to merge the cadre of panchayat secretary with that of Gram Sevaks. Now that is how there will be one cadre of this particular 2 posts and it will be called as Gram Sachiv or a Panchayat Sachiv. So that was told to the court and the court based on the statement made by the government has disposed of the petition. So this issue which was pending in the High Court for a long time has been sorted out. सरकारान घेतिल्लो निर्णय केन्ना मेरेन लागू जातलो म्हूण प्रश्न केल्या उपरांत देविदास पांगमाची जाप. I really don't know how much time it will take, but at least 3 months time it will take by the time a formal order is issued. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.
2026 मेरेन सगळ्यो खणी चालू जातल्यो, एकूय ट्रक बेकार उरचो ना दिवचले. सेवा पखवाडा सकल बौद्धीक मेळाव्यात लोकांच्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्याची जाप. गोंयांत पर्यावरण पूरक मायनिंग सुरू करतले. 12 खणींचे ब्लॉक लीज आउट जाला. 2026 मेरेन उरिल्ल्यांच्यो खणीचो लीज आउट जातलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. दिवचले लोकां खातीर भाजपान आयोजीत केल्ल्या बौद्धीक मेळाव्या वेळार लोकांच्या लेखी प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्यान गोंयांत 2026 मेरेन सुरू जाल्ल्या खणी विशीं म्हायती दिली. According to the MMDR rule and act of the 2015 Supreme Court's guideline, we have म्हणजे एनवायरमेंट सस्टेनेबल मायनिंग गोंयांत सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न यशस्वी जाला. आतापर्यंत आमी 12 लिजीस हे ऑक्शन केल्यो, भितरल्यो 9 लिजीस ह्यो सुरू जातल्यो. 3 लिजीस ज्यो आहा येता त्या मार्च पयलीं 12च्या 12 लिजीस जातल्यो. उरलेल्यो 4-5 लिजीस ज्यो आसा म्हणजे नॉर्थ आनी साऊथ बेल्ट म्हणजे ब्लॉक 4-5 ते फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर सुरू जाता. म्हाका खात्री आसा म्हणजे 2026 एकूय मायनिंगेंतलो ट्रक आनी कामगार हो बेकार उरचो ना हाजी खबरदारी घेतली. कार्यावळीक गोंयचो खासदार धरून गोंयचे हेर आमदारांनी आपले वक्तव्य मांडले. की म्हजो देश जेन्ना जगातली नंबर 1 ताकद जातलो आसत जाल्यार ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक हो सेल्फ सफिशियंट आसूंक जाय. तो गरीब उरूं जायना. त्या मनशाक सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात त्यो वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान तेजें राहणीमान जें आसा तें राहणीमान सुदारपाचो प्रयत्न करूं जाय. 2014 पयलीं जर विचार केलो तर आमी प्रत्येक वेळाचेर वेगवेगळे घोटाळे आयकताले. आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार आज आमकां घोटाळे दिसना. असोच एक मीठ आमी 24 तारखेक आमच्या हिराबाई जाटे हॉलाक आसा पण तो फक्त शेतकऱ्या खातीर आसा. मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिसिंग आणि ॲग्रिकल्चर या सगळ्या क्षेत्रांचेर आज आमचो देश कशा पद्धतीन विकसीत प्रोजेक्ट हाडटा हे आमी पळयतात. आज सगळी आमची राज्यां जी आसा ही जर विकसीत जाली जाल्यार देश बळकट जाता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.